मांडवी न्हंयत नव्यान परवानगी दिल्ल्या कसिनोक प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा या संघटनेन तीव्र विरोध केला। एनजीटीच्या निर्देशाप्रमाण गरजेचे आशिल्ले रिव्हर कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी अहवाल सादर करचे पयलीं ही परवानगी दिल्या असो आरोप संघटनेन केलो। पर्यावरणीय नेम मोडून नवे कसिनोक परवानगी दिवप ही एक गंभीर बाब, देखून कसिनोक नव्यान दिल्ली परवानगी बेगोबेग रद्द करची अशी मागणी संघटनेन केल्या। कारण हांगा 7वो कॅसिनो येता तो सुद्दां 116 फूट लांबीचो। आमचो कन्सर्न आसा की मांद्री रिवराचेर जी कॅपॅसिटी आसा त्या कॅपॅसिटीची स्टडी जावना। आमचो हें आसा की वॉटर क्वॉलिटीचेर स्टडी जावना। हें सगळें करचें आनी मांडवी जे कॅसिनो आसा ते तुमी दर्यान व्हरचे, आमकां कांय हरकत ना दर्यान व्हेली म्हणून। आतां मुद्दो कितें येता, इलेक्शन आतां मुद्दो येता। ह्याच जाग्याचेर भारतीय जनता पार्टीन एका टायमार बोवाळ घातलेलो आनी एक इलेक्शनाचो स्टंट केल्लो। तो स्टंट करपाक काय आमी येवना। ही जर जायना आसत जाल्यार आमचे फुडलो स्टेप जो आसा तो आमी मॅटर कोर्टान घेवन वतले। तो पर्यंत हे सगळे कॅसिनो, एक्झिस्टींग कॅसिनो आनी नवीन कॅसिनो हेजे ऑपरेशन्स बंद करचे अशी आमची मागणी आसा। कारण मांडवी नदी पोल्यूट जावपाक लागल्या आनी मांडवी ही म्हादई माय आसा, ताका लागून हे सगळें बंद जावचें असो आमचो डिमांड जो आसा पळय चालू केल्लो आसा। तुम्ही आता मुळात घाण जाल्या, पॉल्यूट जाल्या, सो तुम्ही पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक ते लेटर कित्याक दिलो? तेजी इन्क्वायरी केला न्ही, पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक केला न्ही, ऑलरेडी केला। जे लोक इन्वॉल्ड आसा, जे डिपार्टमेंट इन्वॉल्ड आसा, कोस्टल झोन मॅनेजमेंट तांकांय केला। जे कोण आसात, जे डिपार्टमेंट लागता ते सगळ्या डिपार्टमेंटाक ही आमची कंप्लेन गेल्ली आसा, इन्क्लुडींग फिशरीज, टुरिजम हांकांय आमची कंप्लेन जी आसा ती गेल्ली आसा। कोर्टान वयतलो ते कितलो वेळ दिता तुम्ही डिपार्टमेंटाक? ना पळय कशें आसा, कंप्लेन आमी केल्या। ही कंप्लेन करतकीर तेंचे कडल्यान आमचे कितें तरी येवंक जाय, आमी इमिडिएटली तेजेर कारवाय करतले।